हिंदू संमेलन समितीन आयोजित केलेल्या ह्या हिंदू संमेलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात आम्ही एक जैन मुनी हेणे म्हणले आसा, कित्याक संघाचो जो प्रचारक आसलो पळय तो तेगे हितून आमचे मठांत एक हे आसले तेगे वेवस्थीत रावपाची वेवस्था केल्ली आसता. तो सद्दां फिरपाचो, सगळ्या फिरून येतालो आनी रातचो आपले कितें दीसभर कितें केलें तितलें बरयतालो. सकाळीं उठलो, न्हालो, जैन मुनीचे तेजे आशिर्वाद घेतले, परत आपली कामां वयले. तेजो अथक हो परिश्रम पळोवन आनी प्रत्येक टायमार तो मुनी ताका विचारतालो, तुवें आज दीसभर कितें केलें. तें पळोवन ताका इतलो भारावलो तो तेगे आयकून. ताणें म्हणलें, हो संघा भितर ह्या देवानच अवतार घेतलो काय कितें. कित्याक जे स्वयंसेवकांनी ह्या संघाचें जें काम आसा तें सगळें जग भारतभर जे विस्तार केल्लो आसा. संघाची जी स्थापना जाली ती 1925 डॉक्टर हेडेवारेंनी केल्ली. पूण ही स्थापना करता आसतना तेणें आपल्याक आपूण गुरू अशें म्हणलें ना. तेणें गुरू भगवान ध्वजाक गुरू मानलो घेतलो. तेजें पुजन करतात. भगवा म्हणजे कितें, स्फूर्ती, त्याग, बलिदान. ह्या हेजी वयल्यान हो भगवा ध्वज हो पयलीं साकून पुर्वजांचे ऋषी मुनी रामायण महाभारत तेन्नाच्यान हो भगवा ध्वजाची लोक पुजा करतात. हेच तेजाच्या ह्याच हेजी वयल्यान हेका स्मरून आज संघाचें काम फुडें गेल्लें. ह्या संघाचें काम इल्ली फुडें वचपाक लागना. संघाचेर 3 फावटी बंदी हाडली गेली. एक 1948 जेन्ना गांधीक मारलो गेलो, 75 इमर्जन्सी लायली, 92 जेन्ना बाबरी ढाच्या उडयलो तेन्ना. पूण ज्या टायमार संघाचेर बंदी हाडली त्या टायमार संघ डबलीन फुडें चल्लो, प्रगती जाली संघाची. जेन्ना संघाची प्रगती जाता जाता संघाक दिसपाक लागले की आतां आपलें काम वांटून दिवपाक, विभागून दिवपाचें अशें संघाक दिसलें गेलें. तेजे नंतर संघान कितें केलें, विश्व हिंदूचें काम करपा खातीर विश्व हिंदू परिशद स्थापना केली. विद्यार्थी वर्ग युवा मदीं संघाचें काम करपा खातीर ABVPची जी स्थापना केली. किसान संघटना स्टार्ट केले. आदिवासी कल्याण आश्रम स्टार्ट केले. भारताच्या राजकारणा भितर संघाचो प्रभाव, संघाचो विचार मांडपा खातीर जनसंघाची स्थापना केली, जो आयज भारतीय जनता पार्टीचो जो पार्टी आसा ती पयलींचो जनसंघ आसा. हे स्टार्ट करता आसतना हेजे RSSचे जो स्वयंसेवक आसा त्या क्षेत्रांत काम करपाक दिले गेले. संघान दवरूचे आनी हेजे फुडें ते लक्षांत दवरून आपल्या भुरग्यांक शक्यतो शाखेर पाठोवचे. आनीक जे कितें मिलन आहा जावं सांस्कृतीक कार्यक्रम आहा तितून तेणी आपल्या भुरग्यां सकट येवन थंय उपस्थित रावचे. त्या निमतान भुरगेय बी पयलसान कनेक्टेड उरतात. नाजाल्यार आयज पळयतात आमी समाजांत खुबशे वायट वृत्ती घेवन खूब अशे भोंवतात. तितून भितर आपली भुरगीं वचनय ते सगळे संघा कडेन कनेक्टेड रावचे अशें हांव सगळ्यांक अपील करतां. आनी हे स्वागताचें म्हाजें 2 मिनटांचें भाशण पूर्ण करतां. उदळ सांगलां तशें सुरवातीक संघाची शाखेतून भुरगे तयार तेंच्या मदीं देशभक्ती घडोवन हाडप आनी तेंचेर बरे संस्कार करून अशे संघाचे स्वयंसेवक तयार जाले. आनी तेणी देशभर वचोन संघाचें कामूय पसरयलें. ते भायर सादारण 19
85च्यान देशभर वेगळी वेगळी सेवा कार्यां सुरू केली. आता ही सेवा कार्यां फक्त संघान केली ना, तर समाजातल्या सगळ्या लोकांक घेवन ही सेवा कार्यां देशभर सुरू जाल्यात. वेगळ्या क्षेत्रांत आसतली, म्हळ्यार शिक्षण क्षेत्रांत विद्या भारती, विद्यार्थी परिशद, मागीर आरोग्य क्षेत्रांत, तशेंच धार्मीक हितून आमकां उल्लेख केल्लो तसो विश्व हिंदू परिशद. जे खूब वनवासी लोक आसात तेंच्या खातीर वनवासी कल्याण आश्रम, तेंचे शिक्षण आरोग्य सगळ्या खातीर अशे वेगळे जवळ जवळ आज पर्यंत 1,30,000 वयर ल्हान व्हड अशी सेवा कार्यां देशभर चलतात. उदाहरण दिवपाक जाय जाल्यार आमकां आमचे गोंयचे 1-2 सांगता, अशे खुबशे चालू आसात पूण 1-2 सांगता. हांगा नेतुर्ले गांवान फाटीं परिस्थिती अशी आशिल्ली की वेर्ले सारके गांव आसात, त्या गांवच्या भुरग्यांक इस्कोलाक वचपाक खूब त्रास जातालो. भितर जे गांव आसा परिस्थिती खूब वायट आशिल्ली तेन्ना, पूण भुरग्यांचें शिक्षण जावपाक जाय म्हणून त्या वेळार संघान नेतुर्ले गांवान एक वसतिगृह सुरू केलें. आतां संघान केलें म्हणजे संघान एकठांय करूं ना, संघान फुडाकार घेवन सांगे गांवच्या लोकांनी मेळोन हें वसतिगृह सुरू केलें. म्हणजे भुरग्यांक थंय येवन रावन थंयच्या शाळेन वचपाक तांकां बरें पडपाक जाय, थंय येवन रावपाक मेळपाक जाय, तशें तें वसतिगृह सुरू जालें. अशाच प्रकारे काणकोणूय तेच परिस्थिती आशिल्ली, थंय सुद्दां संघाचे फुडाकारान भुरग्यां खातीर वसतिगृह सुरू जाला. मागीर आमकां खबर आसा GMCन गोवा मेडिकल कॉलेजीन जर आमी वचोन पळयत जाल्यार थंय मातृछायेची सेविका सदांच थंय बसलेली असतात. म्हणजे धवे आनी भगव्या रंगाची वण्णी घालून जी बसली आसतात ती मातृछायेची सेविका आसा. पयसल्यान गोवा मेडिकल कॉलेजीन रुग्णांक घेवन लोक येतात, तांकां तेंचे जे बारीक कितें गरज आसता तांकां कितें जाय पडटा, जे लोकांक रावपाची वेवस्था आसतली जावं आनी कितें आसतलें, तांकां मेडिकल जे कितें व्हीलचेअर आनी कितें लागतलें अशें तांकां पुरोवपाचें काम ही मातृछायेची थंय रुग्णाश्रय म्हणून जें आसा GMCचे देगेकूच ती संस्था हें काम करता. त्या भायर डिसोली हांगा विकलांग भुरग्यां खातीर गोंयच्या सगळ्या समाजाच्या लोकांक घेवन संघान विकलांग खातीर एक शाळा सुरू केल्ली आसा. अशा वेगळे तरेन सेवा कार्यां हें फक्त उदाहरणां आमच्या गोंयची दिली. अशी सेवा कार्यां संघान गेल्या 100 वर्सां देशभर सुरू केल्ली आसा. त्या भायर संघाच्या स्वयंसेवकान जेन्ना जेन्ना आमच्या कितें कितें आपत्ती येयल्यो, म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती आसतल्यो, जशें गुजराताक खूब मोठें भुकंप जालें, आमकां खबर आसा महाराष्ट्रान लातुराकूय सुद्दां एक मोठें भुकंप जालें. मागीर फाटल्या काळान काणकोण हांगा पूर येयलो. हालींचें उसगांवचें सुद्दां आमकां उदाहरण खबर आसा, थंय सुद्दां पूर येवन लोकांक खूब त्रास जाले. अशा वेळार अशी जे कितें आपत्ती येयली, मागीर भारत पाकिस्तान युद्ध आसूं नाल्यार अशी नैसर्गिक आपत्ती आसूं, त्या वेळार संघाचे हे स्वयंसेवक शाखेसून तयार जाल्ल्या स्वयंसेवकांनी थंय धांव घेवन लोकांक मदत केल्ली आसा. फक्त लोकांक त्या वेळार मदतूच अशी न्हू, तर मदत करून फुडें लातूर सारके जे लोकांची सगळे फॅमिली गेली, म्हळ्यार तुमची भुरगीं अनाथ जाली अशा भुरग्यां खातीर, आनी जे लोकांचे कोण उरले ना अशां खातीर नेवे गांव थंय वसयले. आनी ते गांव आयज आदर्श ग्राम, म्हणजे बऱ्यांतले बरे गांव, सगळे साधन सुविधा आसलेले गांव आजुनूय संघ लोकांच्या मदतीन, फक्त संघ करिना ते लोकांच्या मदतीन ते गांव आजून सुद्दां संघ थंय चलयता. अशे तरेन संघाचें काम करीत येयले. आमकां फुडें आसा जशें खूब जाणांनी परत सांगलां, हांव रिपीट करना, की संघाचो उद्देश आशिल्लो की फुडें ब्रिटीश गेले उपरांत फुडें अशी कितें परिस्थिती येवची न्हू, तर ताका उपाय कितें, तर हिंदूंची संघटना, सगळे हिंदू एकठांय येवपाक जाय. तर अशे हिंदू एकठांय हाडपा खातीर कितें तरी करपाची गरज आसा. देवळांनी हिंदू एकठांय येना अशें ना, येतात, आमी येता, जात्रेक येता, सगळ्याक येता, पूण आमी फक्त भक्तीन येता, श्रद्धेन येता. हिंदू म्हणून एका ध्येयान केन्ना एकठांय येनात. म्हणून संघाक दिसलें की अशें कितें तरी करपाक जाय त्या वेळार, त्या काळाची गरज म्हणून राम जन्मभूमी आंदोलन जाचो उल्लेख केल्लो तें संघान 1985 हातीन घेतलें. हो रही है हमारे धर्म, हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध, आप सभी जानते होंगे, और हमारे सोशल मीडिया वाले जो भाई लोग हैं वो सभी लोग देखते भी होंगे. कोई भी किसी भी मंच से कहीं से भी हमारे सनातन धर्म को अपमान करने का कोशिश करता है, लेकिन हम सब एक कायरता के जैसे
उनके ऊपर आवाज नहीं उठाते हैं। कुछ ये सोच के कि कोई और उठाएगा, कोई और आवाज बोलेगा, हमारा कोई आवाज कोई आगे का बनेगा। हमारे अंदर यही एक सबसे गलत सोच विचार है। जब कुछ गलत होता है ना, तो हम सोचते हैं कि कोई और आके बोलेगा और मैं उसका सहयोग करूंगा। और अभी हमारे इस भारत में यही हो रहा है। लेकिन हिंदुओं, हमें अपने सनातन धर्म के लिए जितने भी हमारे माताएं हैं, सबसे बड़ी योद्धा आप हो। आपसे बड़ी योद्धा कोई नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने देश के लिए अगर कोई उत्थान करता है तो एक मां है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य का जो सपना देखे थे, उनका पहला सपना किनका था? उनके माता जी का। और आप ही सबसे बड़ी योद्धा हो। अगर आप चाहो तो ये देश को बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान भी रखना पड़ेगा माताएं, अभी जो समय चल रहा है, हमारे जो बच्चे हैं उस पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे हमारा कल का भविष्य है। अगर आज आपने उसे धर्म, चरित्र, देश के बारे में नहीं समझाए, अगर नहीं बताए, तो कल यही बच्चे जाकर के अपने देश द्रोह करते हैं, भ्रष्टाचारी बनते हैं। अपने बच्चों को एक शब्द हमेशा उसे सिखाइए और हमेशा उसे बोलिए कि बेटे, जीवन में स्वाभिमान से जीना, अपने स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखना, अपने बिना गलती का अगर कोई सामने कोई भी खड़ा हो, सर को झुकाना कभी नहीं। अगर कोई तुम्हारे धर्म, तुम्हारे देश के प्रति अगर अपमानजनक बातें करता है, तो तुम सबसे पहले आवाज उठाने खड़ा होना, चाहे तुम्हारे पीछे कोई हो या ना हो। स्वराज्य का अब सपना देखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज अकेला आगे आए थे, उनके बाद सारे सहयोगी मिल गए। 24 वरां लायनीक रावचें पडटा। त्यांनी सिस्टमायज केला, बॅच केला, कितें केला, ताच्या खातीर तुमकां 12 वरांनी दर्शन जावं शकता, पूण इतको वेळ लागता। त्या वैष्णव देवीक दर्शन घेतलो तर वचून बरो खूब वेळ बसून देवाक पांय पडूं येताले, देवीक पांय पडूं येताले, अशी परिस्थिती आशिल्ली। हांव फाटल्या टायमार गेल्लो केन्ना तरी, तेन्ना म्हाका ती देवी खंय ती दिसपाकूय मेळ्ळें ना, इतकें म्हाका धुकलून ताणें भायर काडलो। अशी गर्दी सगळ्या देवळांनी, ह्या फक्त ह्या दोन देवळांनी न्ही। आतां कुंभमेळा जालो, कुंभमेळा पयलीं जातालो। ह्या कुंभमेळ्याक कितकी संख्या आशिल्ली? 60 कोटी लोक गेले। कितके? 60 कोटी समाज गेलो। आमची पॉप्युलेशन कितकी? 150 कोटीची। म्हणजे देशाच्या भायले लोक आयिल्ले। आमी सुद्दां आयकलां आसतलें, ह्याच्या पयलीं आमी आयकिल्लें आमच्या गांवांतलो कोण तरी कुंभमेळ्याक गेला, आमचो शेजारी, म्हाज्या वळखीचो, अशें खूब कमी जातालें। ह्या फावटी अरे तोय गेला, खूब जाणां स्टेटसार येवपाक लागले, खूब जाणांचे फ्रेंड्स, खूब जाणांचे नातेवाईक, खूब जाणांचे गांवांतले बरेच जण वचून आयले कुंभमेळ्याक। सरकारान ट्रेन काडली म्हणून न्ही, त्याच्या पयलीं वचून आयले, मागीर बाकीचे गेले। पंढरपूरची वारी आता खूब वताले अशें ना, पूण आतां आमी जाणा प्रत्येक तालुक्यांतल्यान एक 300 जण, 400 जण, 500 जण, 100 जण अशे वारीक वता। आनी नांव रजिस्ट्रेशन करपाक गेल्या परत ते म्हणटात ना रजिस्ट्रेशन बंद।
शिवाजी महाराजांची जयंती जाता. आता आमी गेल्या वर्साचो रेकॉर्ड काडीत तर म्हाका दिसता अशें 50-100 कडे स्थानाचेर शिवाजी महाराजांची जयंती जाला. हो गर्व शिवाजी महाराजा प्रती, धर्मा प्रती, ह्या देशा प्रती आमकां आतां लोकांच्या मदीं दिसपाक लागला. 20 वर्सां पयलीं ह्याच सांगें गांवांत, सांगें तालुक्यांत एक हिंदू संमेलन जाल्लें 2006 आनी ते वाडे थंय त्या संमेलनाक हांव आयिल्लो, पळोवपाक आयिल्लो. तर त्या टायमार ते तालुक्याचें हिंदू संमेलन असलें आनी आज आमी पळयतात तर आज प्रत्येक गांवांत हिंदू संमेलन जाता. इतकी हिंदूंची ताकद, इतकी प्रगती जाताना आमकां दिसता. पूण ही प्रगती पुरो आसा काय कितें, इतकें सफिशंट आसा की आमी आतां हाचेर आमी फुडें दीस काडूं येता किंवा सगळीं संकटां आसा ती तेचेर मात करूं येता तर ना. जितके आमी एक संघटीत जायत आसा तितको फुडलो विरोधक जो आसा तो विरोधकूय आमचेर मात करपा खातीर तयार आसा. कसो तयार आसा तर ह्या देशान ह्या जगान 2 विचारधारा आसा, 2 शक्ती आसा. एक आसा क्रिश्चनिटी आनी दुसरी आसा इस्लाम. 195 देश आसा. कितके आसा? 195, 195 कंट्रीज ह्या देशान आसा. तातूंतले हे दोन्ही समाज कशे आसा? विस्तारवादी म्हणजे कितें तर आमी क्रिस्तांव जाले आतां बाकीच्यांकूय क्रिस्तांव करया, मागीर बाटोवया. आमी मुस्लीम जाले तर बाकीच्यांकूय मुस्लीम करया, तांकांय बाटोवया, मारया. तांच्या धर्माची स्थापनाच तशी जाल्ली की तलवार घेवन मारून सगळ्यांक मुसलमान केल्ले. परिणाम कितें? हालीं 1200, 1500, 2000 वर्सां पयलीं जाल्लो समाज हो आतां 55 देश जे आसा ह्या जगातले ते 55 देश मुस्लीम बहुल आसात आनी जवळजवळ 72-73 देश हे क्रिश्चन बहुल आसा. आमच्या खातीर कितके देश? कितके आमच्या खातीर? एक देश. आमचेर आक्रमणां जाली. आतां खूब जाणांक कॅन्सर जाता, कोणाक जावचो न्ही पूण कॅन्सरान कितें जाता? कॅन्सर जेन्ना जाता त्या मनशाची इम्युनिटी पावर देंवता. इम्युनिटी पावर म्हणजे कितें तर रोग प्रतिकार शक्ती. आमी त्या रोगाक झगडपा खातीर एक बॅक्टेरिया आमच्या बॉडीन आसता. तो कॅन्सराचो बॅक्टेरिया जर आयलो म्हणजे खंयचो बॅक्टेरिया आयलो तर आमचो बॅक्टेरिया तेंच्या वांगडा झगडटा आनी मारून उडयता. ताका रोग प्रतिकार शक्ती म्हणटा. पूण कॅन्सर जाल्या उपरांत ते बॅक्टेरिया सगळे आपलेच बॅक्टेरिया आपल्याक खातात आनी मनीस वीक जाता. इतको वीक जाता की मागीर जर फुडलो जर कोण ताका थंडी जाला, जोर आयला तर आपल्याक परत सोमतीच जाता. जाल्यार हरशीं पयलीं जायनाशिल्ली पूण आतां जाता. कित्याक तर म्हाजी इम्युनिटी पावर देंवली. अशी समाजाची इम्युनिटी पावर आसता. आणि आमचे समाजाची इम्युनिटी पावर इतकी बरी आशिल्ली एका टायमाचेर की आमी सगळे सांस्कृतीक दृश्ट्या सबल आशिल्ले, सगळे राजा विजा आमचे सक्षम असले, आमचे संत आणि समाजाक बांदून दवरताले, आमचे लिडर्स आमकां योग्य मार्गदर्शन करताले, सगळे धर्म पाळपाचो प्रयत्न करताले. असो एक टायम आशिल्लो. अशी गेले 1500 वर्सांत खुबशीं आक्रमणां जाली. खूब जाण आयले, ग्रीक आयले, शक आयले, हूण आयले तेणी आक्रमणां केली आणि गायब जाले. गायब म्हणजे थोड्यांक हरून डिफीट केलें, आमी तांकां हरयले, ते गेले. थोड्यांक उरले पूण ते खंय आसा आमकां खबर ना. ते कितें जालें? ते आमचे जावन गेले. आमची ताकदूच इतकी आसली की त्या व्हडल्या नदीन बारीक नदी आयली की ह्या नदीचें उदक खंयचें, त्या नदीचें उदक खंयचें कळना आनी व्हडल्या नदीन सगळे सामावून वतात. तशी ह्या हिंदू समाजाची परिस्थिती आशिल्ली. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.